दिसांनी सर्वेचो विशय खूब चलता. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सर्वे बा जाल्या तो कितें जाला कितें एक्झॅक्टली सर्वे आता कितले आनी वयता कितले सो सर्वे जातले कितलेच जाण पार्टी करतले सर्वे ओके. तशें काय ना. सो ही सर्वे जाली पार्टी करतली कितें जातली मायकलाक दिवपाची गरज आसा. ना सर्वे म्हणजे कितें एवरी पॉलिटिकल पार्टी डज सर्वे सो दे वील डू सर्वे मिन्स कोणाक कोण फुडें आहा कोण फाटीं आहा हे कितें आहा सॅम्पल्स जे असतात ते 200-300 असतात त्याचे वयर आसना सॅम्पलां 300 लोक डिसायड करतलो की तूं खूंय आहा पळय तो असं करूंक शकना. 2017ची सर्वेचे उलयता आमकां 2017च्या सर्वेन म्हाका दाखयल्लो C कॅटेगरीन हांव जिखलो 3900 वोट्स आनी कोणाक A कॅटेगरीन दाखयल्ले ते 4000 वोटांनी शेणले 5000 वोटांनी शेणले. सो तहे सर्वे विथ सॅम्पल्स ऑफ 300 and 400 यू कॅनॉट डिसायड टू गिव put him in which category. So I don't know who is doing survey. I don't rely on surveys. We rely directly doing people's work. तूं लोकांची कामां करशी तूं लोकांची बरे वायट गजालीक पावशी जाल्यार तुका लोक मत घालता आनी तुका लोक निवडून हाडटा. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो 3 इलेक्शनाक हें तरी पयलाय. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो बार्देस म्हटलें जाल्यार मायकलाचे स्त्रेन कोणाचें नांव म्हणूंक जायना. सो इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शन पावता पावता मायकलाचे हात सगळ्याक वयतले ना. आमकां जे कितें जे मनशाक निवडून हाडपाक जाय जे पार्टी आमकां दितले कॅन्डिडेट ते मनशाच्या फाटल्यान ताकद लावपाची. खंयच्या हितून कालांगूट सोडीत जाल्यार खंयच्या हितून तुजो आनीक मोग आसा सगळे कडेन खंय सो म्हाका खूंय काम दितली पार्टी तितले सोदेर वयतलो कॅन्डिडेट जिखून हाडटलो. पार्टी दितली थिंगा मायकलाचें मत आहा पळय थिंगा मागीर तकली आहा थिंगा येता ते काळान तुका पावतलें न्हू कितें पळय तें बेश्टोच क्वेश्चन करिनाका म्हाका. हांवें तुका सांगलें ऑलरेडी की वेर एवर पार्टी वील सेंड मी आय वील गो एंड आय वील सी दॅट द कॅन्डिडेट विन्स. वी हॅव टू गिव गुड कॅन्डिडेट्स टू द पीपल हू वील वर्क फॉर द पीपल. मांद्रे जावं म्हापशां जावं सगळ्याक आमचे आहा न्हू पेडणेसून आमचे बरे मागपी आहा पेडणे मांद्रे शिवोले सालिगांव कलंगूट म्हापसा थिवी सगळ्याक बरे मागपी लोक आहा म्हाजे. आनी ना सांगले तांकां तेंचे हितून हांवें काम केलां आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें काम केलां प्रत्यक्षान काम केलां. खंय तरी कोणाचे खंयच्या लोकांक पावल्लो हांव त्या स्कुलाक पावल्लो हांव त्या घराण्यांक पावल्लो हांव त्या देवळाक पावल्लो हांव ते चॅपलाक पावल्लो हांव म्हणजे हांव तेंच्या दुखान सुखान सहभाग जाल्लो आहा. त्या हितूनसून म्हाका हक्क आहा थिंगा वचोन लोकांक सांगपाक ह्या मनशाक निवडून हाडा तुमची कामां जातली हांव जबाबदारी घेता. अशें जेन्ना आमी म्हटल्यार आमकां लोकांनी मतूय घातलां आमच्या कॅन्डिडेटांक लोक जिखोनूय दिल्या. सो मायकल इज व्हेरी स्ट्रॉंग इन बार्देस. इट्स नॉट अबाउट स्ट्रॉंग इट इज अबाउट गिवींग युअर टायम एंड कमिटमेंट टू द पीपल एंड डुईंग देअर वर्क. ही सगळी तूं पार्टी खातीर जिखोन हाडटलो सिटा. ते आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली पार्टीन म्हणजे जालें न्हू थिंगा पावले आमी. मायकल खंय आहा तो